सगळ्यांक नमस्कारो। आज आमची गेले अनेक फेवरेट डिश जावन आशिल्ली कारात आंबाड्या कशी करची म्हणून पळोवया। हाका कारातें आंबाड खंयचोय जाता, गोड आंबाडोय जाता, आमस आंबाडोय जाता। मागीर सोयी, सुकी मिरसांग, उडदा दाळी, सासम, करबेव, गोड। फस्ट आमी कारात शिनून घेवया। म्हाका हांगा घाटी ते दाट कारात मेळ्ळा हांगा, तशें देखून हांव मदें हाका एक स्लिट घालता। घालून पळोवन भितरी बी जून वय म्हण जाल्यार तातूंत बी पुराय काण घेवची। आनीक आसा ते व्हाईट कलराचे गांवची काराते, ते म्हणल्यार रावंड रावंड स्लायस करून घेवेत। पण हें आतां तातूंत बी पुराय काडली आनी हांव हें पुराय स्लायस करून घेता। हाका हेची शिजवण चड त्या कारात्या कंपेर केल्यार। आतां न्ही हें काराते आनी आंबाडो ओटू घालून शिजोवका। आतां आंबाड धाडायता। म्हाका म्हणल्यार आंबाड चिके पिकला वरी जाला जून जावन, तशें देखून म्हाका मसालाक एक चिमटी चिंचाम घालका पडटलें। आतां आंबाड धाडान घेवन कारात्या ओटू घालचें, ताका जावका जाल्यार थोडें मीठ घालचें आनी कुकरान भितर एक सीटी काडची। ना जाल्यार अशीची थोडें उदक घालून शिजयल्यार जाता। आतां न्ही मसालाक 2 चमचे नारळेल तेल हून करून ताका एक 2 चमचे उडदा दाळ घालून चिकसान उज्जारी गोल्डन रेड कलर येवताय भाजून घेवचें। जाली हें आनी आतां मसालो करुया। सोय कांतिलेली आनी सुकी मिरसांग। आतां हांव थोडे चिंचाम घालता साका। आतां हें पुरो मिक्सरान घालून एक मसालो करता। घाले पळय आनी हाका एक चूर चिंचाम घालता। घालून न्हयूं करचें नज चिके मिडियमशी एक मसालो करचो आनी भाजील उडदा दाळ घालून वापस एक रावंड वांटून घेवचें। म्हळ्यार कुकरान भितर सीट काडल्यार कारात काडलां हद शिजला हें आनी हाका जावका जाल्यार गोड घालचें। गोड तशीची आमकां कितलें जावका तितलें, गोड जावका म्हण जाल्यार चड घालचें, नातल्यार एक सान कुडको घालून मिडियम गोडसाण करची। आनी तूं गोड आनी तूं घालका हाका। आतां पळय हें गोड घाल्ले कुडले पातळ जाता। हांगा पातळ दिसलें वय म्हण जाल्यार थोडें उदक कांड दवरयेत। गोड समची खतखत येतना हें कारात आनी आंबाडो सम तांडून घेता, ते देखून सान उज्जार एक 10 निमिश दवरका। हें मागीर मसालो घालचो आमी वांटून दवरलेलो। मसालो घालून सम मिक्स करचें। आमी उदक फस्ट कांड दवरल्यार त्याच उदकान मिक्स धुवन घालची आनी मस्त पातळ न्हय चिकी हद अशी करची। हें उडदा दाळ मसाला घाला देखून खतखत येतना मागीर दाट जाती। हें जाल पळय हाका खतखत आयलो आनी हाका पडणं मात्र बाकी। ह्यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची। पळय जाल्लें कारात आंबाड्या हांगा रेडी आसा आनी हाका एक पडणं घालया। 2-3 चमचे नारळेल तेल हून करचें, सासम घालचें आनी करबेव घालच्यो आनी एक पडणं घाल दिल्लें हाका। आतां सगळे वासरें घमघम पोरबोळ येता, ते उडदा दाळे मसालो खतखत येवच्यो आनी हें पडणं पुरो जातना तोंडां उदक येता। आनी थोडे दिवस असल मालगड्यांक गेले पळय लसूण पियावना तिले विंगड रेसिपीज कशी करची म्हूण पळोवया। बेल आयकॉन ओतिल्यार म्हगेले नवे व्हिडिओसाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता। थँक्यू फॉर वॉचिंग।